पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रूज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन, गोयचे अर्थकारण, गोयचे समाजकारण, गोयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। फाटले 3 दीस जाले सबन भारतान BSNL कर्मचाऱ्यांचो संप चालू आसा। कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आसा की गव्हर्मेंटान BSNLाक तेको दिवचो आणि BSNLाक वयर काडचे। जो देशव्यापी संप BSNL कामगारांनी उबो केला तेका आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा म्हणून पूर्ण तेको आनी पाठिंबो आसा म्हणून आमी हांगा फक्त आमचे खूबशे प्रश्न आहात। आमी कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आहात। आमी आमचो 3 म्हयनो जालो पगार ह्या BSNL मॅनेजमेंटान दिवंक ना। 3 म्हयने पगार दिवंक ना। आयज जे परमनंट कांय कामगार असतात खंय आसो, गव्हर्मेंट आसो खंय आसो, 1 म्हयनो पगार ना जाल्यार तेंचो जीव उसळटा, ते रस्त्यार येता। पूण आमचो 3 म्हयन्याचो पगार ना। आमचे खूबशे प्रश्न आहात। ते सगळे प्रश्न आमी कुशीक दवरून आज BSNL गेटीचेर आमी येयल्यात सांगपाक BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड या देशाची एक नवरत्न 2000 इसवीचेर इन द इयर 2000 इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड। या नवरत्नाक गव्हर्मेंटान साल्वार करपाची गरज आहा। सेव BSNL अँड सेव इंडिया। या देशाची जे काही संस्था आसात, काही पब्लिक सेक्टर कंपन्यो आसात, तातूंतले एक इम्पॉर्टंट काम BSNL काम करता। या सगळ्या इंडियेक जोडटा मोर दॅन 10 crore 100 million सबस्क्रायबर BSNLचे आहात। एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाई या सेमिनाराक चीफ गेस्ट म्हणून आसलो आणि ताणें एनाउन्स केला की टेंडर कोकोनट पॉलिसी आपण गोंया खातीर घडोवन हाडटलो म्हणून। Sir, if Goa self-help groups can be nominated for the training, we can provide them this training free of cost in our CIT which is located here. The last point, sir, is marketing, sir. It's an area which we are focusing now. We are planning to develop a range of retail outlets across the length and breadth of the country. The proposal has already been approved by the board. It has already been a pilot project is in the offing. We started in railway stations, airports, and the major metros. And sir, if the Goa government is kind enough to give us 4 cents of land on lease basis, sir, we will be able to set up an outlet where we can sell all these coconut products underwater. Our coconut would likely go for tender coconut. If the high-end tourists come to Goa, as we plan that they should come, then we are going to serve them a tender coconut which is made in Goa. Benavi coconut is supposed to be the best, but still we want something which is high-yielding, which is easy to pluck, because plucking is a major issue here. So therefore, as a minister for agriculture, I would like to suggest a tender coconut policy for the state. But how do I suggest it? I am not in a position to have the seed nut. D into T seed nut. आमचे 40 मतदारसंघ आहात। खरे कास्ताचे गोंयकार जर सगळे मतदारसंघांतल्यान जिखून येतात जाल्यार ते 1000 माड वयतले आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीत। खंयच्यान खंय सोदून रोवपाचें। हांव टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आहा। गव्हर्मेंट प्रायवेट कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्टान मधून जर माड दिसलो जाल्यार ताका आमी एक FIR-ची हे पसून बेनिफीट दिवपाक तयार आहा। माड चड रोय बेनिफीट तुका FIR-आन दितात बिल्डराक। सो माड दिसपाक जाय। माड म्हणटा तो गोंयचे मातयेन पाक नरेंद्रान सांगणारे भशेन रुजिल्लो आहा। सो माड फुडें व्हरतातूच आमी। हे असले सगळे करून जाता। बट आय रिक्वेस्ट यू अलॉट अस दीस 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज 1000 सीड नट्स। देशातलो सरकार आसत, गोंयचो सरकार आसत, हो शेतकऱ्यांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर कमिटेड आसात। आमी सगळे जाण मिळून खरें म्हणजे आमचें ल्हानशें गोंय आसत, हें गोंय राखून दवरपा खातीर ज्यो गजाली करप गरजेचें आसा तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी आसा ती एग्रीकल्चर रिलेटेड आसा।
ती करपा खातीर आमी सगळेच जाण बांदिल्ले आसात. आज सेरावली विलेज पंचायत हांगासर एक इलिगल स्क्रॅप यार्ड चलता शेतां भितर फार्म हावस अशें म्हणून ताचे इन्स्पेक्शनाक गेली तेन्ना तांकां इन्स्पेक्शन करूंक दिवंक ना. ओनर म्हणपाक लागलो आपण नोटीस येवंक ना. सो तरी पूण पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलां. तांकां मेवलां थंयसर एक स्क्रॅप यार्ड चलता, लोक रावता, इलिगल ड्वेलिंग्स आसात. सो आतां सेरावली पंचायत परत ती इन्स्पेक्शन करतली आनी उपरांत एक्शन घेतली म्हूण तांणी सांगलां. एमएलए को फोन करो. कौन है एमएलए? बोलता है कोई नोटिस नहीं दिया, फिर क्यों आए आप लोग? अभी आपने बोला ना एमएलए को फोन करो बोल के. कौन एमएलए? नोटिस मांगता है ना. अरे कौन एमएलए को फोन करो बोलता है तुम? किसको? अरे पत्रम को बोलता है. पत्रम किसको फोन करने को एमएलए के लिए? नोटिस नहीं मिला तो कैसे आएगा? पत्रम मेरे पास है उसका नोटिस, मेरे पास है. देखे जाओ. हाँ नोटिस देखे जाओ. आप नोटिस देखे जाओ. आप किस एमएलए को फोन करने को बोला? नोट आया तो कंप्लेन मिला तो नोटिस. नहीं, अभी तुम बोला ना पत्रम को एमएलए को फोन करो बोल के. आप परमिशन, बिना परमिशन में नहीं आ सकते आप. आपको परमिशन है इधर एक चलाने के लिए? आपका परमिशन दिखाओ ना. पंचायत का परमिशन है आपके पास इधर चलाने के लिए हड्डा? अरे आपके पास परमिशन है? आणि सगळे स्टोर करून दवरला तुमचो येयला तुमचे कडेन. आनी म्हजे पायचे ताणें हात केलो आहा. पुलीस 5 तामटे पुलीस कंप्लेंट केले. पुलिसांनी कांय एक्शन घेवना. सरपंच आसा ताणें केलें कंप्लेंट केल्लें आनी ताका आमी लेटर केलो म्हळ्यार तो म्हणटा आपल्याक मेळना म्हूण. दोन पार्टी गोंयन गेले हिंगा आमगे पिवना धाडलो. तो मेळना. मागीर ताका ते एडी केले. तो म्हणटा आपल्याक मेळना म्हूण. पूण हिंग थंयचे गेल्यार जायते इलिगल आहा. कितें मेळ्ळां तुमकां इलिगल? जायते हिंगा स्ट्रक्चर आहा. मागीर जायतो भायले लोक परमिशन ना न्हू. परमिशन कांय ना. एक्टिविटीक परमिशन आनी घरांक परमिशन ना. सो आतां तुमी कितें स्टेप घेतले? आतां मुखार स्टेप घेता डेमोलिशन. बट डेमोलिशन केलो तेंगेलें. आतां नेक्स्ट टायम इन्स्पेक्शन करता आनी मागीर डेमोलिशन. ओके. मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटी नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकर हांच्यांनी चाफेरांनी एक रस्त्याचो प्रकल्प हातीन घेतलेलो आसा. हे रस्त्याक खंय 13 वर्सां जाली लोक मागताले. 2005 खंय हांगा 100 घरां सुमार जाल्लीं. तेन्ना खंय हांगा रस्तो नाशिल्लो. पूण ताणें क्रितेशान खंय तेन्ना हो रस्तो करून घेतलो आनी आतां ताजें टारींग, पेविंग आनी कितें गटर बी आसा ताजें काम एक 8 लाखाचे सुमार अदमासाचे कॉस्टाचेर हो रस्तो घेतलेलो आसा. क्रितेश बाई चेअरपर्सन आतां जाल्लो आसा. ताणें हांगासर वाड्यार आमच्या रस्ते बी दिवपाक खूब सुदारणा केल्ली आसा. ताका लागून आमी देव बरें करूं म्हणून. ते मदीं बंद जाल्लें. आतां परतो बाई इलेक्ट जावन येयला आनी परती सगळीं कामां आमच्या हांगा जाल्या. म्हणून आमी बाईचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेन फुडें अशेंच आमची कामां जावची म्हणून बाई कडेन आमी मागता. थँक्यू. हांगा चाफेरानान 2000 हांगा घरां जाल्लीं. त्या टायमार तांकां हांगा रोड्स नासले. जेन्ना हांव 2005 जिखलो हांगा 2005 जिखलो तेन्ना हांवें हांगा तांकां रोड करून दिलो, तारींग करून दिलो. आनी तेज्या नंतर आयज पर्यंत हांगा रोड परतो जावनासलो. आतां हांव परतो हांगा 2015 जिखले म्हणटकीर म्हाका तेमी रिक्वेस्ट घातलो की हो रोड परतो तारींग करून दिवचो. आनी त्या प्रमाणे आयज हांवें हो तारींग करपाक काम स्टार्ट केल्लें आसा. कॉस्ट ऑफ दीस रोड इज 6 lakhs. आनी त्याच बरोबर आनी सायडीन तुका पेविंग आसा, गटर्स आहा. आनी लास्ट मंथ आमी वयर एक गटर केल्लो आसा विथ स्लॅब. अशीं जायतीं कामां ह्या वाड्यार जावपाचीं आसा. कितलीं घरां? हांगा अरावंड 100 हावजीस आसा. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. सालसेत मारगांव ट्रक ओनर्स एसोसिएशनान आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या मारगांव. आनी तेणी काँग्रेसाक मागलां की तांणी कोल ट्रान्सपोर्ट हे इश्यूवाचेर पॉलिटिक्स करचें न्हू म्हूण. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे कोल ट्रान्सपोर्ट करता आसतना कांयच पोल्युशन जायना. मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान आमी सामके त्रासान पडलेले आसा. आनी ही 3 म्हयन्यांतल्यान किंवा 2 म्हयन्यांतल्यान एक बोर्ड येता. तेजेर आमकां एक 20 दीस 25 दीस काम मेळटा. तें काम करून आमी तेजेर आमचें हार्टबीट चालू आसा. म्हणजे आमकां ऑक्सिजन चालू आसा त्या कामाची वास्को. तेही जर काम केलें जाल्यार सामकें आमी उपाशी मारपाची पाळी आमची येवपाची आसा. मेन म्हटल्यार कितलो जर प्रयत्न केलो ओपोजिशनान. हांव कितें म्हणटा कोळशाचो कोळसो तुमकां आतां येतलो. जेन्ना हांव सांगपाक सोदता आज काँग्रेसीचे एमएलए जावं कोण हे बोवाळ मारता 2007 ते 12 पर्यंत तुमी खंय आशिल्ले? कोळसो बंद तेन्ना तुमकां कोळसो दिसूना. तेन्ना तुमकां लोकांची दया माया दिसूना. तेन्ना
जेन्ना 2007 ते 12 पर्यंत काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो तेन्ना हो एकूय जे आत्तीक जाण झगडटा तितूंत एकटाय मनशान आवाज करना. आज कित्याक जाता इलेक्शन लागीं पावला म्हणून इलेक्शन लागीं स्टँड करनाकात आनी आमच्या गरिबे ट्रक ओनराचेर पोटार तुमी मारनाकात. हांव तांकां हें सांगूंक सोदता. पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आतां वास्को कोर्स हाडपाचो बंद ऑर्डर काडल्यात. कोर्स हँडल कोण आसना ना म्हाका दिसता MPT जेन्ना ते हें करता तेन्ना प्रॉपर केअर घेयना आसतले. प्रॉपर केअर घेताय. नाल्यार दूड केस पण लोक कित्याक पड माता कित्याक लागून जाता जाणा पयर एक ते मिस्टेक कितें जाल्या बरें वार जालो. वार जातकीर कितें जाता थिंगा मातशें प्रॉब्लेम जाता ट्रान्सपोर्ट ते दर्याचें जाता तें कळ्ळें तुका. म्हूण ट्राकवाल्यांची मिस्टेक करिना काय ट्राकवाल्यांक ती गुन्यांव ना. तुमी आतां पोल्युशन म्हणटा पोल्युशन खंय जाता तें आमी दाखोवया मरे. पोल्युशन कितें करून जातलें तुमी एक घर चोय मरे पयलीं खंय तेंकोन कितें येयलें ती फॅक्टरी तेंकोन ही फॅक्टरी म्हणल्यार इतल्या घर म्हूण तेंक पोल्युशन जायना मरे ते फॅक्टरी कडेन. न्ही एक तीग जाण वचोन ती पॉलिटिशन करपाक सांगिल्लें ना कळ्ळें तुका. बरें लोकांक जर हाल्या म्हणलें ऑल गोंयचो नॉर्थ सावथाक कोल बंद करपा न्ही जाल्यार आमी रेडी आहाय. तुमी 4 जाणांगेर कोल बंद करपा मुखार सोदनाकाय. ही मिस्टेक सारकी आमकडे सिस्टम जायता वास्को कोला पोल्युशन जायना पोल्युशन आनी आमकडे सिस्टम आहा कितें करपा जाय सांगेकारांक गोट धरतले मागीर चालू करतले तेंय करपा जाल्यार कोणूय दाखयतले. तो सिस्टम आमी करपा आहले कोण ना कितें पासे जायना मरो ना कितें कोण ओगो दिल्यार तें कोण दाखोवपी आमी तेंका एकठांय करतले मागीर तेंका तेंगल्यो गाडी चलताय थिंगा तेंका सगळें एक जातलें मागीर कळटा मागीर कितें जाता तें. बारीक इश्यू घेवन वचनाका. एक दिसा धूल जालो ऑरस बोतींग धूल जात म्हूण बोवाळ करनाकाय. आनी पावसान तर धूळ स म्हणे पावसान तर कांयच जायना धूळच जायना पावसान. पुलवामा हांगा शहीद जाल्ले 40 जवान तांच्या खातीर स्कुलांनी रॅली काडली. एडगेबर स्कूल, रोजरी स्कूल, मुस्टिफान स्कूल आनी दोनापावला स्कुलान रॅली काडून शांतता पाळ्ळी. पुलवामा जो आतंकी हल्लो जालो त्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर काणकोणात जे काश्मीरी धंदो करताले पाळोळ्या, पाटण्या, होवऱ्या, आगोंदा जवळ जवळ 200 दुकानां आशिल्लीं तेंची तेणी आज ती बंद दवरली आनी देशाक आपणा सपोर्ट आसा म्हणून आनी त्या हल्ल्याचो निशेध व्यक्त केला. हमारे देश पे ऐसा हमला ही गलत है, पूरा हमला गलत है. ये पूरा गलत है. आप सपोर्ट किसको कर? हम लोगों के ऊपर भी हम तो इंडियन ही है तो हम सपोज इंडियन को ही सपोर्ट करेंगे. यहाँ किसको करें? हम तो इंडिया में ही है और किसको सपोर्ट करेंगे इंडिया में. तो हाँ तो इसलिए हमने भी आज का दिन बंद रखा क्योंकि पूरे इंडिया में हर जगह बंद है. तो हम फौजियों के लिए श्रद्धांजलि और मार्क ऑफ रेस्पेक्ट और ट्रिब्यूट फौजियों के लिए जो फौजी मारे गए वहाँ उसके लिए पुलवामा अटैक के लिए उनके हक में आइए. कितने दुकानें हैं टोटल कानपुर में आपके कश्मीर में? कम से कम 200 के करीब होंगे टोटल कानपुर में. 200 पलोलिम, गोंडा, पटनम, ओरियम टोटल मिला के 200 दुकान है. 200 दुकानें कम से कम लगभग 200. अभी पूरा 200 दुकान बंद है. पूरा 200 दुकान बंद है. सब कंडेमिनेशन कर रहे हैं इस अटैक की. हम टेररिस्ट नहीं है, हम भी मुस्लिम हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं. सब हम एक साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ ही है. तो ऐसा कोई मत समझना कि हम गलत लोग हैं. हम भी इसी देश के रहने वाले हैं. कुछ लोग करते हैं तो वो तो हर कोई सेम नहीं होता. दिमाग की गलती है वो. तो एकजुट कर होके चलना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लानी है कि सही क्या है गलत क्या है. कहीं भी कुछ वायलेंस नहीं करनी है.
कुछ हो रहा है, हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं, नेता बैठे हैं जो इस मसले को आराम से सुलझाएंगे। हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हमारे हाथों में कुछ नहीं सिवाय एक जस्टिस और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। तो वो बैठे हैं, वो मसला हल करेंगे। जैसे पूरे देश में मसला हल होता है, वो भी खुश हैं और हम भी खुश रहेंगे। फ्लोरबॉल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्यानी घडून आलेलं 6वं फ्लोरबॉल फेडरेशन कप फॉर वुमन हे आज ओरेट्रीन डॉन बॉस्को ओरेट्रीन सुरुवात जालें। गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मिळूया। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।